यूथ ऑफ GSBचे समस्त वीक्षकांक स्वागत. गॉड गिव्स लाईफ, डॉक्टर सेव्स लाईफ म्हणतात. देवानं जन्म दिवचे, एक जीवन हाडचे, डॉक्टर त्या जन्म सेव करचे. कसले कष्ट कसले तांतू भितर प्रॉब्लेम असल्यारी सेव करचे डॉक्टरानं. ताजी खातीरीची वैद्यो नारायणो हरी म्हणतात आमी. तसले एक देवाल म्हणकेशे अत्यंत विशिष्ट जावन अशे एक वैद्य आमगेलो टाज आसा ती डॉक्टर श्रीनिवास किनी. हांनी हांव अत्यंत विशिष्ट म्हणलें. कसलें म्हळ्यार एक आनमाक एक चेडूं जाताना भारी सगळे रिलेटिव्स पुरे संबंधीक पुरे एक मस्त आकांक्षेन आनी आतुरान राखून आसता ती. तशी जाल्लेल्या चेडवाक हार्ट प्रॉब्लेम येता म्हण डॉक्टर सांगता हार्टाक कसले प्रॉब्लेम आसा, एक हार्टाचे कसले एनॉमलीज आसा, कसले प्रॉब्लेम म्हणा कुडले कितले दुःख जाता. तसले नियोनेटल पेडियाट्रिक म्हळ्यार सान चेडवाले सिनियर कन्सल्टंट पेडियाट्रिक सर्जन तसले कसले सान जाल्लेले चेडवाले हार्ट प्रॉब्लेम सॉल्व करचे तसले एक ताजी सर्जरी करचे तसले डॉक्टर आमगेले डॉक्टर श्रीनिवास किनी. हांनी GSVM कानपुरा देखून MBBS केलेले आनी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनौ देखून MS सर्जरी अँड DNB आमगेले नारायण हृदयालय बेंगलोर देखून केलेले. आतां पुनांतू रूबी हॉल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलांतू सेम सिनियर कन्सल्टंट पेडियाट्रिक सर्जन जावन काम करता जाते. तुमकां यूथ ऑफ GSB का स्वागत. यूथ ऑफ GSB सभी अभिभावक मेगल नमस्कार. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल आय वॉन्ट टू म्हाका सांगू का की आय एम नॉट डुईंग एनी स्पेशल जॉब. इट इज जस्ट speciality which I wanted to pursue and which I thought I can give the maximum benefit to the child and the family. So ताजी खातीर हांव हें स्पेशालिटी चूज केलेलें. डॉक्टर तुमी खंयची गांवची हांगा? ओके, आमगेलें ओरिजिनल हें तोणसे कल्याणपूर. थंय म्हगेलें आज्जनी आशिल्लो. हांव म्हगेलें इंजिनियर KRSC सुरत केला देखून सेकंड बैच इंजिनियरींग करून मागीर मुंबय आनी लखनौ आशिल्लो आमी. अँड तशी कानपुरा तुमी MBBS केलेले कानपूर लायक दॅट सायड. ओके. आणि लखनौ इज MS एज इट इज सेड. ओके. आता तुम्ही पुना स्टे आसा. ओके डॉक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन इज तांकां पेरेंट्सांक चेडवाक एक फिटल स्टेज म्हळ्यार वूंब आसतना पोट्टा भितर आमी म्हणटात युट्रसा भितर आसतना हार्टा प्रॉब्लेम आसा म्हूण कळटा. त्या म्हळ्यार हार्ट फॉर्म जाता 20 weeks of intrauterine life. At 16 to 20 weeks the heart takes time to form fully. So 20th week तू एक एनॉमली स्कॅन म्हूण करताची. तेन्ना तुगेले अल्ट्रासावंड करून सगळे ऑर्गन्स चेक करताचे. तेन्ना हार्टाचे मेजर कसले डेव्हलपमेंटल एनॉमली असल्यारी, कसले चेंबर प्रॉब्लेम असल्यारी, जावं कसले मेजर होल असल्यारी या एबनॉर्मल कनेक्शन असल्यारी तेन्ना यू कॅन डिटेक्ट. So that time you can detect whether your child is having a congenital heart problem or not. Right. Congenital heart problem म्हळ्यार बाय बर्थ जातानाच एक प्रॉब्लेम जावन येवचे तर कंजनायटल डिसीजस म्हणटा ते. हांतू कंजनायटल हार्ट डिसीज म्हळ्यार जातानाच एक हार्टा प्रॉब्लेम आसता म्हणून. तशें आसतना हे आमी निमगून आतां कोण द वुमन हू इज प्रेग्नेंट ती तांणी जावन तांगेले फॅमिलीच्यान निमगून करता की अदरवायज इज इट अ रुटीन दॅट दे डू द स्कॅन? एक्चुअली 20 weeks सारी रिकमेंड करताची की एक स्कॅन करचे रुटीनली. एनॉमली स्कॅन इज रिकमेंडेड. म्हळ्यार कसले पूण 99% कपल्साक कसले प्रॉब्लेम आसना. जाल्यार 1% कसले हें आसल्यार ते डिटेक्ट जाल्यार येद्राचे ट्रीटमेंट डायग्नोसीस आनी येद्रा केअर सिम्प्लिफाय जाता.
सिम्प्लिफाय जाता करेक्ट 1% म्हणलें 1 in 1 lakh चिल्ड्रन म्हणटा चेडवां जन्म आयिल्ल चेडवाक ब्लू बेबी सिंड्रोम येता तुमी 2016 एक इक्र दीस होड सान चेडू इक्र दीस होड म्हणूके न्ही इक्र दीस सान चेडवाक ओपन हार्ट सर्जरीची एक सर्जरी पुणेंत डॉक्टर मामन केला सो ताजे ब्लू बेबी सिंड्रोमाची सांगता म्हळ्यार हार्टान तूं 4 चेंबर आसता दोन राइट साइड the upper chamber and the lower chamber and दोन left side the upper chamber and the lower chamber both the upper chambers on the right and left are the receiving chambers मतलब ते blood तानी घेवचे body तुगेल full blood right side upper chamber येवचे आणि lungs तुगेल oxygen जावन full blood left side upper chamber येवचे ताजे नंतर दोन्ही त्या upper chamber तुम blood lower chambers आवता which are the pumping chambers. The right side lower pumping chamber, left side lower chamber. Right side pumps into the lungs, left side pumps into the body. So, together, right side and left side are mixing जावचाना जे ताजी खातीर एक wall असता, which is called the septum. Septum. तो right side upper chamber बीच मध्ये दोन एक wall असता, complete wall असता, lower chambers आप इथे complete wall असता. तांतु whole असलारी आणि ताजी ओटू only whole असलारी blue जायना चेडू. होला ಒಟ್ಟು ಕಸಲೆ ತುಗಲೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅವಚ್ಚೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತೂ ಕಸಲೆ ऑब्स्ट्रक्शन मलारी कॉमनली ताजे मसल हार्टाचे ऑब्स्ट्रक्ट करता ते खंय तूं तुगेल राइट साइडाचे वेसल येता पळय ताजी सकल मसल ऑब्स्ट्रक्ट करून ते ब्लड फ्लो वचना आणि ब्लड फ्लो वचना म्हणून ते ब्लड रिवर्स डायरेक्शन वचून ते ब्लू ब्लड बॉडींत वचून ताजी खातीर ब्लू चाइल्ड एक्चुअली ब्लू कलर न्ही इट इज kind of grayish color because आमगे स्किन कलर थोडे हे आसा ब्राउन आसा ताजे खातीर आमकां ब्लू दिसना ते कोण फेर चेडूं आसा पळय तांकां ते ब्लूइश कलरेशन दिसता लिप्साचे आनी तुगेले नेल बेड ते आनी स्किनाचे स्लायटली ब्लूइश कलर सो दोस आर कॉल्ड ब्लू बेबीज आनी ब्लू बेबीज विल बी प्रेजेंटिंग राइट एट बर्थ फ्रॉम day 1 of life they will be blue. Okay, so for them treatment is urgent and urgent in the sense they should be operated or surgically done as soon as possible. Otherwise they won't survive. And but once they get operated then tangele normal almost lifespan 40 45 50 years without any problem tang kalina tu edra tani rablari tang kalna tangil ched that time tangil heart surgery jalla malari the aim of any congenital heart surgery is to create a normal heart. So that whatever the anomaly is, there are hundreds of anomalies. Malari connects. First of all, commonest is to heart and to chamber and to hole asta. To septum, the wall as well, the hole asta. That is the commonest. ताजी नंतर तुगेला हांव सांगिल ब्लू बेबी आसता म्हळ्यार तुगेल कनेक्ट ताजे लंग्स ब्लड वचचे थंय ऑब्स्ट्रक्शन आसता ताजे नंतर तुगेले ते वेसल्स आसा पळय कोण हार्टाक कनेक्ट करताची तांतू मस्तेचे कडेन हेराफेरी आसता म्हळ्यार खंयचे रायट सायडातून येवं काय लेफ्ट सायडातून येता लेफ्ट सायडातून येता खंयचे दुसरे सायडातून येता नतारी तुगेले चेंबर एक उणे आसता ओनली 3 चेंबर्ड हार्ट आसता सो देर आर मेनी कॉम्बिनेशन्स ऑफ दीस सो द एम ऑफ द सर्जन इज टू मेक द हार्ट एज नॉर्मल एज पॉसिबल बिकॉज इट इज द इंजिन ऑफ द body. The engine kitli weight chol ka jalari taje dynamics have to be perfect. Correct. Okay. Yeah, blue baby syndrome म्हळ्यार कुडले तांणी जन्म आयना कुडले अशी नीळ ब्लू बेबी सिंड्रोम म्हळ्यार डॉक्टरान सांगले म्हण की हाता बोट आणि लिप्स दोळे लागी हांगा पुरे एक ब्लूइश नील कलर जाता पुढे न्ही चेडूं नीळ जाले जन्म आयना कुडले नीळ जाल्ले आनी मागीर कसलेय करूं जायना तितलो उसरू बंद जाल्ले म्हणून तशें पुरे सांगचे आशिल्ले 1944 1944 ಅಂತೂ USA if I'm not wrong that is John Hopkins college that is university first open heart surgery to Eileen Saxon a girl child sana charadal वैरी फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी केले ताजे नंतर मस्त असल ओपन हार्ट सर्जरी मेडिकल फील्ड इतलें डेव्हलप जाला म्हळ्यार की जाल्लेल चेडवाची अशी
व्हेरी कॉमनली अशी सर्जरी करता ती आमगेल समाजांतूय असले डॉक्टर इतले एक्सपर्ट अशे डॉक्टर आसा ती म्हणून आमकां मस्त हेम्मे आसा. डॉक्टर म्हणून म्हगेलें नेक्स्ट क्वेश्चन कसल्या कशी जाता कसल आवसून चरडान प्रेग्नेंट आसतना कसले प्रॉब्लेम जालेले निमते शेतकी नेमकी खंयची निमती. पण हाजी रिसर्च आनी तितली जावन कसले एक स्पेसिफीक हें पिन पॉयंट जायनी आनी जाल्यार वॉट आय ऑब्जर्व म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार मॅल न्यूट्रिशन आम्माक समची खाण हें खायनाची ताजी खातीर दॅट इज द मेजर कॉज ऑफ हार्ट डिजीज. म्हळ्यार हें जावचेची लोअर मिडल क्लास हातूं चड almost 85 to 90% of yeah tugele chedu are from lower middle class families and tangele malnutrition is the major cause. That's one genetic ase thode 5-10% antu familial asta ta genes tugele kona family ashi inherit jaunu ta jetta the major cause as a malnutrition त्यानिमती सक्कड प्रेग्नेंट वुमन और द फॅमिली ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन केअर घेयाती डॉक्टरान सांगला म्हणके फूड नॉर्मल फूड कसल नमने फूड तांणी खंयची न्यूट्रिशन चरडाल ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯ त्या न्यूट्रिशन ऑल 9 months लायक करून घेवन एक आरोग्यवंत चरडू प्रोड्यूस करू जाता. त्या निमती फूड इज द मेन थिंग. ते लोअर मिडल क्लास लोकांचे एक चरडू आम्ही जन्म हाडता म्हण जाल्यार ताजे ಬಗ್ಗೆ केअर घेवका अशें आमगेलें कर्तव्य. त्या निमती सगळे हे उडगास्तवरका. द नेक्स्ट मस्त हार्ट कार्डियाक प्रॉब्लेम्स एडल्ट्सांतूय येताच वयवा जाल्यार हे एक पेडियाट्रिक कार्डियाक सर्जरी कसं डिफरन्स आसवा. म्हळ्यार एडल्ट हें सगळे एक्वायर्ड म्हळ्यार लायफस्टायल रिलेटेड. लायफस्टायल तुगेले चड तूं एक्टिविटी तुगेले मस्त उणी आसा तुगेले खावच्या हातूंत तूं मस्त सगळे ओबेसिटी कोलेस्ट्रॉल चड फॅट चड खाता तूं मस्त हें करता मस्त तूप तेल त्या सगळे चड खाता चड फ्रायड खाता तुका ते कळटा तुका वेट गेन जाता कळ्ळें यंग एजान तुका आजकाल तूं सोसायटी मस्त दिसता चमकता दिसता तुका चमकला रे कितले जन ओबीस आसाची आनी दॅट इज अ विशियस सायकल म्हळ्यार तुगेले एक वेळ वेट गेन जाता तुगेली एक्टिविटी आनी उणी जाता आनी उणी जाल्यार आनी तुगेले वेट गेन जाता. सो दॅट इज अ विशियस सायकल. तान तूं कशें जाता म्हळ्यार तुगेले एक्वायर्ड तुगेले ते वेसल्स खंयची मसल हार्ट मसल ब्लड सप्लाय करता पळय तान तूं ब्लॉक जाता फॅट डिपॉजिशन जावन दॅट इज एक्वायर्ड दॅट इज 100% अवॉयडेबल. म्हळ्यार तूं समज तुगे लायफस्टायल आनी समज तुगेले बॉडी तूं ध्यान एक ओनली हाफ एन आवर एक्सरसाइज केल्यार डेली हाफ एन आवर दॅट इज मोर दॅन इनफ टू कीप युअर सेल्फ फिट जाल्यार रेग्युलरली करता. आनी तुका स्मोकिंग ड्रिंकींग त्या सगळे केल्यार त्या सगळे तुका प्रॉब्लेम जाताची जाता. But congenital is by birth. It is no fault of anybody. Okay. Correct. It is that one dillel it's one of it cannot be avoided. Only thing is nutrition आणि या केल्यारी उणी जाता जाल्यार 100% तवे या करू जायना जाल्यार या है कि it is since birth but it can be treated. 98-99% of this thing can be treated. In today's this thing setup and so treat कोनु तक चेडाक एकदम नॉर्मल कोटेत. असले सर्जरी पेडियाट्रिक सर्जन तुम्ही मस्त असल सर्जरी केला कसं चॅलेंजेस एक चरडाक सर्जरी करताना एक होड आयले हार्टा प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक सर्जरी करता कसं डिफरन्स काय म्हळ्यार मेजरली म्हळ्यार हे सबस्ट्रेट कसं डील करता पळय एडल्ट इज size grown up but immunity develop jalla asta so he can sustain any kind of major challenge to his body major insult I would say it's an insult any surgery even the minor surgery is an insult to the body so that tolerate करच्या कितली असं चरडाचे immunity मस्त उणी असता डेव्हलप जायना असता आणि तुगेले इन्सल्ट टॉलरेट करचे कॅपेबिलिटी मस्त उणी असता. सो that is the major challenge in pediatrics versus adult.
adult. म्हणारी तू चेडा ऑपरेट कोण न्हू ते थंय जॉब डजंट फिनिश इवन इफ यू डू अ परफेक्ट जॉब आफ्टर द ऑपरेशन ऑल्सो ICU तू तितले तक केअर जाय Care तितले जावं. हें जाय नर्सिंग तशी जाय तुगेल कोण डॉक्टर पळयता आसता हांव एकदम अलर्ट तुका म्हळ्यार तुगेल थोडे फ्यू सेकंड्सान तू द पिक्चर कॅन रिवर्स Reverse. from a well behaving and well recovering child, the child can suddenly land up in problem. And problem if he lands up, then his mortality is very high. Very high. कळवाय तू एडल्ट तू तू सेव्ह कोर येता मस्त सगळं मशीन आसा तुगे हार्ट फेल जाला सर्जरी नंतर तेन्ना तू मशीनान हें कोरून ताका एक बलून पंप म्हणटाची आनी मस्त सगळं डिवायस लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवायसीस म्हणटा तान तू सगळं हें कोरून ताका सेव्ह कोर येता जाल्यार चेडन तसं कसलेंय येनी आनी तसल डिवायस एडवान्समेंट डिवायसय ना सो ओनली proper attentive care in the ICU and in the OT. That will give you a good result. So your team and everything, it's a very resource intensive specialty. Right from when he gets admitted till the day of discharge, you need capable persons, capable equipment, capable nursing. Everybody has to be tuned to that this thing so that nothing goes wrong. During that period. त्याची 2 विषय सांगता हांव सुरवेर स्टार्ट करतना म्हणलें देवाले म्हणके तांणी स्पेशल म्हूण सांगलें हांगेल वैद्यकीय वृत्ती तांणी आतां सांगलें हड्डांक एक हार्ट ऑपरेशन करतना ಸ್ವಲ್ಪ ते तांकां बेर करची तसली इम्युनिटी आसता शक्ती आसता तांगेले ते रिकवर जावंक तसले एक चारडा करतना तितले रिकवरी जावची तसले एबिलिटी सान चारडान ते जाल्लेले चेडू ताका आसना तशें आसतना कंप्लीट केअर ते सम जावची तांय डॉक्टरान एक त्या फील्ड आशिल्ल्यान मात्र घेव येता म्हणून तस जाल्यार त्या चारडाक ऑपरेशन करून वपास ते जीवन सम करचे तांय अशें हात हांगेलो अशें त्या निमती दीस इज अ व्हेरी स्पेशल फील्ड हांव लेखचें पेडियाट्रीक सर्जरी हार्ट प्रॉब्लेम आशिल्ले ताका कसं न्ही कार्डिओथोरासिक वॅस्क्युलर सर्जन CTVS कार्डिओथोरासिक वॅस्क्युलर सर्जन तांणी तशी स्पेशल आसा ती आनीक डॉक्टरान सांगिल्लें तुमी सगळ्यान एक लायन व्हेरी नायस लायन एनी सर्जरी इज एन इन्सल्ट टू द बॉडी म्हणाली ती व्हेरी परफेक्ट आमगेल बॉडी सम चलोचे एके सम रितीर मुखार सुनवरचें आमगेल हातांत आसता चारडाल विशय न्ही व्हरलेले जाल्यार आमी एक रॉंग करतची फूड हॅबिट्स ज्यो आमगेले एक्सरसायज रेग्युलर हेल्थ हॅबिट्स आमी करनातील निमती सर्जरी वता ती ऑपरेशनां वता ती इट इज एन इन्सल्ट टू द बॉडी आमगेल बॉडीकच आमी इन्सल्ट करून घेवका नहीं कि आमगेल हेल्थ भारीच लायक रितीरी मुखार सुन होरकवे म्हळ्यार एक आमगेले येद्र अशी क्वेश्चन ह्या सगळ्यांकय फूड फॉर थॉट आलोचन करा ती हेल्थ कितली इम्पॉर्टंट आमकां आमी इन्सल्ट करून घेवकावे आमगेल बॉडीक आमी इन्सल्ट करकावे एक सर्जरी वच्ची न्हू नाका डॉक्टर आनीक पेडियाट्रीक सर्जन कितले % सर्वायवल रेट आसा पेरेंट्स येता ती अशें ऑपरेशनाक सर्वायवल रेट म्हळ्यार कितले चेडू असल मेजर ऑपरेशन जावन वांचून व्हरता ती म्हळ्यार त्या म्हळ्यार आतां प्रेझेंटली मोर दॅन 95% सर्वायवल रेट आसा खंयचे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनान तूं इन द बेस्ट ऑफ सेंटर्स 95% अशी चड आसा आनी तांगेल 95% आय एम टॉकिंग ऑफ 15-20 year सर्वायवल 15 to 20 years survival more than 95%. Okay. And most of them will have a normal life and no re-operation up till the age of 40-45 years. Okay. Okay. And some of them maybe 15-20% who have single chamber instead of 2 pumping chambers. Okay. They need re-operations. At a later stage, maybe 5 years down the line, they'll need a second operation and final operation maybe around another 5 years down the line. But they also have around 45-50 year lifespan. Okay. So this kind of lifespan which you can give is specific to this specialty. Okay. खंयचे दुसरे स्पेशालिटी into सर्जरीची लायफ स्पॅन तितली दिवचे जायना. That is why I wanted to do this specialty because once you operate on the child and he goes home, then he need not see you again. Okay. कळ्ळें तो घरा चमकलो then he is a normal child.
नॉर्मलचे So then he needs just to see a pediatrician or something for खांकी आणि तसं लायक आणि वॅक्सिनेशन रेग्युलर चेकअप चेकअप ना हां मागीर तुमी 20 years म्हणलें त्या 20 years सर्वायवल रेट ताजे नंतर ताज्या फूड कसले प्रॉब्लेम येता न्ही येवका बाय तेन्ना प्रॉब्लेम कसले येतना येवका ताजे नंतर रेग्युलर चेकअप तशें कसले ना आणि तांगेली इम्युनिटी जो उण त्या सगळं नॉर्मल जाता तुगेले एक वेळ तुगेले इंजिन समजल वे मागीर तुगेली इम्युनिटी आनी सकता ग्रोथ तूं एक हांव चेडा केलेले 1.5 किलो आशिल्लो 1.5 किलो he was born premature and he was just 1.5 kilos at the time of operation but within a month after surgery he became 3 kilos double the weight so you can imagine कुल इंजिन सम नाजलारी बॉडी का कसले खाल्लेले कसले लगना okay so once you correct that then whatever he is eating he will gain weight okay आणि मस्त किरकिरी असता चेडू मी असला रे तू मस्त पेरेंट्स सांगताची तो रातभर रडता म्हणजे कोण थोडे अनएज्युकेटेड या बॉर्डर एज्युकेटेड असतात कळना चेडू फूड या केला री रडता मस्त रडता निद्दना समोरची चड किरकिरी करता तेन्ना दॅट इज वन ऑफ द सिम्पटम की ताका कसले ताका प्रॉब्लम आसा नॉर्मल ब्रीदिंग कष्ट जाता सिरकला जाता आणि ताका ऑक्सिजन उणी मेळटा इरिटेबिलिटी इज बिकॉज ऑफ युअर ब्रेन इज गेटिंग सम सो दॅट इज वन दिस थिंग विच इज मिस्ड कळ्ळें फीड घेता जाल्यार ताका पोट भरना आनी रडता आसता रात्रीभर रडता आसता ओके बट वन्स दॅट इंजिन सम केल्यार मागीर तो एकदम नॉर्मल जाता सायकोलॉजिकल चेंज जाता आनी ब्लू बेबीन तूं तो काळो आसता ब्रावन आसता ताचे नंतर तो पिंक जाता एकदम इट्स लायक अ कलर चेंजिंग ऑपरेशन दॅट इज समथिंग यू हॅव टू सी टू बिलीव आय सी ओके म्हळ्यार थोडे तेची कलर चेंज म्हणजे ब्लू अशी पिंक असताना पण त्या बेबी लुक चेंज जाता दॅट इज स्पेसिफिक टू दिस स्पेशालिटी कोणे कॉस्मेटिक सर्जरी कोणे कसले करेला यू कांट चेंज द कलर ऑफ युअर दिस थिंग यू कॅन चेंज द स्ट्रक्चर तुका नाकाचे जावं कानाचे जावं कसले करू न्हू तुगेले फेस हे करू यू कॅन चेंज द स्ट्रक्चर बट यू कॅनॉट चेंज द कलर ऑफ युअर हे so there are certain things very unique and very interesting exactly deoxygenated blood म्हणतात ती म्हळ्यार कार्बन डायऑक्साइड चड अशी ब्लड आमगेल्या आंगान धांवत असल्यार कलर ते चेंज जावचे ताका तरी म्हणजे नील कलर तेची ऑक्सिजनेटेड ब्लड ऑक्सिजन अशी ब्लड सगळे आमगेले धमनींतू ब्लड वेसल्सांतू पुरे सेल्साक अगत्य अशी म्हणके वतना कलर ते चेंज जाता त्या रिमती कॉन्ट्रास्ट आता नॉर्मली जालेले ते तितले कलर चेंज कळना ऑलरेडी ब्लू धांवता आशिल्ले ब्लूइश कलर अशे ते चेंज करून ऑपरेशना नंतर ऑक्सिजनेटेड ब्लड वतना ते कलर चेंज दिसता म्हणजे ते ब्युटिफुली ब्लू दखून एक पिंक बेबी ट्रान्सफॉर्मेशन कलर चेंज म्हळ्याले ते तशी आता सिम्पटम्स अदर दॅन आता सनाचरड जायना कुठले पेडियाट्रिशियन्स येवन स्टेथोस्कोप दवरून चेक करता तेन्ना कळता की कॉमनेस्ट म्हळ्यार मरमर म्हणटा एक कशी नॉर्मल हार्ट बीट आसता पळय लब डब जाता दॅट इज नॉर्मल हार्ट बीट दोन एक फर्स्ट हार्ट साऊंड आणि एक सेकंड हार्ट साऊंड आणि तू अपार्ट फ्रॉम द हार्ट साऊंड देर इज अ मरमर कसले तू ते कसं सँड पेपर तू कशी तशी ते येत तुका आयकतना ते आसतना तांणी कार्डिओलॉजिस्टाला पेटयताचे डिटेक्ट करूक अल्ट्रासाउंड करून इको करून की हार्टान कसले असवाय म्हणून ओके दॅट इज द कॉमनेस्ट वेन पीडियाट्रिशियन्स फाइंड आउट दॅट इज वेन द चाइल्ड appears normal okay just by auscultation you find out next म्हळ्यार चेडाक प्रॉब्लेम आसा म्हळ्यार तो फीड सम करना फीड घेतना रबयतो थोडे वेळ फीड करता मागीर रबयता मागीर आपास फीड करता मागीर आपास रबयता that means the feed कोरचा continuously जायना he is getting tired while feeding okay that is commonest because of heart problem मागीर ताका स्वेटिंग चड येता शियांतूय ताका स्वेट येता केस सम येना ताका
ओके चड स्वेट करता आनी केस सम येना वेट गेन जायना फीड सम करता आसा जाल्यार वेट गेन जायना तागेल कितली वेट आसूं का खंयची एज ताज्या पशी मस्त उणी आसा उणें आसा ओके मागीर तेगेले डेव्हलपमेंट अनॉमली हे मायलस्टोन्स आसा त्या डिलेड जाता मस्त ताका रापच्याक जायना ओके पांयाक बल ना ओके त्या एनॉमलीज मागीर ही तुगेले तेची कलर तुगेले ब्लू आसा ते आसा ओके आनी या मेजर येची असलीची हे पूरे सगळ्यांना उडगासदवरका एक फीडिंग दूध पिताना मध्य मध्य रब्बयता चेडू म्हळ्यार दूध तांडून पिवचे म्हणटात ते तांडू जायना शक्ती ना तेल निमती खंयच्यो सन हार्ट प्रॉब्लेम आसच्या पुरो चेडूक म्हूण उडगासदवरका एक आनी मात्या केस सम येना चड डेव्हलपमेंट वेट 1.5 किलो जो 2 किलो 2.5 किलो चेडू एक महिने 2 महिने भितर डबल जाता साधारण birth weight doubles by the age of 3 months. 3 months then it triples by the age of I think 9 months or something 9 months so नीद सम काणा सगळो दीस रडता आसता विकतें हे पूरे कसले कसले सिम्पटम्स दिसता चेरडाले तेन्ना तुमी कोपून एंग्शियस जावन जेवचे बदलाक समाधानी डॉक्टर लागी कार्डियोलॉजिस्टा लागी पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्टाले वराती तेन्ना कसं म्हण एक ताजे सांगतात तांणी ताजे प्रकार आत्त मेडिसिन आस एक सर्जरी आस तेवेळी डॉक्टरान सांगला म्हणके सक्सेसफुल सर्जरीज 95% ऑफ द सर्जरी इज सक्सेसफुल सुलभ हेरी करतात कितले कॉस्ट जातात कितले की जाणा ते अगत्य शाप्रो कळता जी ते निमगिता कॉस्ट म्हणारी तुगेले हॉस्पिटलायझेशन कितले सांज चेडू आसता ताजे तितले हॉस्पिटलायझेशन चड आसता चड ओके सो न्यू बॉर्न अंतू इट विल कॉस्ट अराउंड मे बी 5 lakhs and the range is from 3.5 lakhs to maybe around 7-8 lakhs. 7-8 lakhs. So that is the range of So depending on the stay and depending on this thing, it costs that much. Okay. It includes everything hospitalization, together कितले टाइम हॉस्पिटलरा बुका जाता? I would say an average of 7 days. 7 days. Okay, so average is 7 days means some kids, the smaller kids may tani around 2 weeks raptaji, and the bigger kids may stay for maybe 4-5 days. Okay, that's it. तुमका ह्या फिल्डांतू येची पेडियाट्रिक सर्जरी म्हळ्यार फिल्डांतूची MS जतरी एक MS करतना हांतू येवका म्हळ्यार ते स्कोप चड आशिल्ली निमती की न्ही की तुमकां इंट्रस्ट आशिल्ले ह्या फिल्डांतू तांतू एक्सपर्ट जेन उणी म्हण की खंयचे कारण तुमी ह्या फिल्ड चूज करूं म्हळ्यार म्हाका दिसले खंयच्या ते पेशंट जो चेडूक ते एक तो कॅन स्माइल बॅक करता पळय तू ऑपरेट करून जातरी तू समजतरी तो तू ऑपरेशन सुरेख पळयता तेन्ना तो फुल किरकिरी आसता कसले हें आसना फीड करना पळयतना मस्त ताका बेजार जाता जाल्यार ऑपरेशन जातरी कशें तागेल एकदम ते ड्रास्टीक चेंज आसता पळय आनी तो तुगेले दोळ पळोवन हांसता इफ ही स्माइल्स बॅक that is you cannot describe in words. That is one very this thing. So that when I padile that child like keshi change ata that kind of this thing only a pediatric cardiac this thing can get. That is not possible anywhere. So I thought that सानाची अति सान चरड मला कितले दिसा चरडा तुम्ही ऑपरेशन केला एक जस्ट द बॉर्न जाले चेडा के ऑपरेट केला म्हणजे खंयचे दिस बॉर्न जालेले तेच दिस ताका डिटेक्ट जाले आनी तेच काइंड ऑफ एमर्जन्सी तेच दिस ऑपरेट करून मागीर 1-2 वीक्स राबोवन तो घरकड चमकले कितले इंडियान साधारण जन्मायिल्ले चेडवांक कितले जाणांक असल प्रॉब्लेम येता प्रॉब्लेम इज क्वाइट फ्रीक्वेंट म्हळ्यार पॉप्युलेशन आमगे मस्त आसा ओके सो ऑलमोस्ट 1 in 1 lakh births 1 in 10,000 births almost have congenital heart disease. Okay, and so the present status load of is in some millions are waiting for treatment. Okay, millions are waiting for treatment, but problem is आमगे गव्हर्नमेंट सेटअप तो मस्त सकड़े येच ना
पॉसिबल ना करचें म्हळ्यार टीम ना तार इक्विपमेंट ना ते फोकस ना ओन्ली प्रायवेटान तूं हें जेलां प्रायवेटांतूय मस्त हें करनाच म्हळ्यार तांतूं हें फायनान्शियल हें इनवॉल्व ದುಡ್ಡು ಚೇಡ್ ತಿತ್ಲೆ 7 ಲಕ್ಷ कोण येता वय ताजे खातीर हें नाचें ते अफोर्डेबिलिटी ना अफोर्डेबिलिटी आसल्यार कॉर्पोरेट वूड हॅव ऑल्सो प्रमोटेड एक्झॅक्टली अफोर्डेबिलिटी ना म्हणून ताजे खातीर वेटींग चार्ज जालें जाल्यार आतां मस्त सकट ऑर्गनायजेशन्स तांणी फ्री ट्रिटमेंट करता ट्रीटमेंट चेडवांक करता ते आतां इंडियान आतां मस्त वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गनायजेशन सत्यसाई ऑर्गनायजेशन आहे फ्री ट्रीटमेंट congenital so there are this thing there is the future is getting better but still long way to go yes डॉक्टर आमगेल समाजाक GSB समाजांतू तुम्ही एक हेम्मे डॉक्टर आमकां भारी प्राऊड फील करता तुमी आमगेल समाजादकून इतले एक्सपर्ट अशे एक डॉक्टर ह्या फिल्डांतू कार्डिओथोरासिक ते पेडियाट्रिक सर्जन जावन अशें म्हणून आमगेल समाजाक तुमगेल कसली एक मेसेज फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स म्हाका हें ऑपॉर्च्युनिटी दिवच्याक हांगा हें मंचार येवन उलोवच्याक आनी समाजा खातीर हेची हें की सगळ्यांनी तांगेले हेल्थाचे फर्स्ट प्रायोरिटी दिवका तुमगेल हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग वीच यू कॅन इट इज इन युअर हँड्स तूं हें करीत सो डेली हाफ एन आवर हांव सांगिल्लें तें एक्सरसायज इज व्हेरी एसेन्शियल कितले बिजी आसल्यार तुमी ते काणू हाफ एन आवर एक्सरसायज केल्यार बिकॉज अ हेल्दी मायंड एंड अ हेल्दी बॉडी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी अंडर एस्टिमेट करताची म्हळ्यार इतली बिजी जाता ते आमगेले डेली हातू की वी कायंड ऑफ निग्लेक्ट द मेन थिंग वीच वील गिव अ डिजीज फ्री एंड अ व्हेरी हेल्दी लिविंग So once anybody in the family कोणाले health समना acquired मने जल्लारी then the entire family suffers exactly okay then we realize ki kitli health important ashile but what I say is we have to start right from day one once when you are young that's still okay because you are college antastana tu activity करता तू professional life येतरी तेन्ना तुवें हेल्था खातीर प्रायोरिटी दिवकाची त्याक तूं प्रायोरिटी हें करून हेल्दी आसल्यार एवरीथींग वील देन सॉर्ट इट बाय इट सेल्फ ओके बिकॉज यू हॅव 24 hours तांतू तुगेले हाफ एन आवर इज नॉट अ बिग डील सो त्या समाजान सगळ्याक हेल्था प्रायोरिटी एंड हेल्था प्रायोरिटी दिवन तूं ते शिकोवका म्हळ्यार उणेची तुका हॉस्पिटल जावं डॉक्टरा वच्चे तशी हें कोरका हेल्था ಬಗ್ಗೆ ಸಕಡಾನ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಗೆವಕ ಮುಣ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ सांगता सती पूरे जण हज ಬಗ್ಗೆ करेक्ट मन घेवका हेल्था ಬಗ್ಗೆ केअर घेयाती ते लायक एक संस्कृत श्लोक आसा तांतूं सांगता ती खंयचे पुनर्मित्रा पुनर्वृत्ती खंयचे आमकां वापस मेळटा की पुनर्भार्या बायल जावका जाल्यार आनीक नवी आनीक कोरीत आनी पुनर्माही घरय विंगड बांदू येता जाल्यार शरिराचे एक पण तमगेल ते हेल्थ गेल्ले वपास ते येवच्याक जायना म्हण त्या निमती सगळ्यान हेल्थ लायक करून केअर घेवका म्हळ्यार हेल्था ಬಗ್ಗೆ केअर घेवका म्हळ्यार हे आमगेल आशय आरोग्यम परमभाग्यम स्वास्थ्यम सर्वत्र साधनम आरोग्य म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक अत्यंत अगत्य विषय एक सान चरडा जल्लेल चरडा देखून आमी कितले लायफस पळय तितले ताय आरोग्यान अशें व्हेरी इम्पॉर्टंट ते आमी आरोग्यान आसका जाल्यार एक कसले तसल सान प्रॉब्लेम जाल्यार डॉक्टर्स आर ऑलवेज देर टू हेल्प अस तसले एवैते हांव म्हणलें म्हणके पेडियाट्रिक सर्जन कार्डिओथोरासिक सर्जन वॅस्कुलर सर्जन प्रति एक पधमनी आनी अभिधमनी म्हण आमी कन्नडान शिकिले ब्लड वेसल्स तांतू भितर कसले तसल हार्टा प्रॉब्लेम जाल्यार सर्जरी कोरून कितलीकी आनमांक कितलीकी फॅमिलीन तूं संतोष हाडू जावत जाल्लेल तसले आमगेल समाजाचे डॉक्टर श्रीनिवास किनी आमगेलो टाज आसा ती आनीकय मुखार तांगेल भविश्यांतू कितलीकी लायफ कितलीकी फॅमिलीजांतू लायट अप करची तसले चांग काम तांणी करोती म्हण आमी तांकां शुभ हारयता थँक्यू व्हेरी मच